फाटली 14 वर्सां राष्ट्रीय महामार्ग 66 काम चल्ला। मुंबई आणि गोंय हायवे चौपदरीकरणाचे काम 19 डिसेंबर 2011 सुरू झाले। सुमार 14 टप्प्यांनी हे काम चल्ले। आता चौपदरीकरणाचे काम निमण्या पावंड्यार पावला म्हणून माहिती मेळटा। 463 किलोमीटराचो रस्तो खंय पुराय जाला। उरिल्लो 24 किलोमीटराचो रस्तो फुडल्या 6 म्हयन्यांत पुराय करता म्हणून केंद्रीय हायवे आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची खासदार तानावडेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक राज्यसभेत लेखी जाप। भूसंपादन प्रक्रिये खातीर खंय कळाव जालो। मजगती आता मेरेन रस्त्याक सुमार 19,000 कोटी मोडल्या म्हणून माहिती मेळटा। रस्त्याक कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, मात रस्त्याचे गोंय हद्दींतले म्हळ्यार पत्रादेवी ते पर्वरी मेरेनच्या रस्त्याचे बाबत काम म्हूण लोक उलयतात। रस्त्याची लेवल सारकी ना म्हूण जायते फावट लोकांनी प्रश्न मांडिल्ले। पेडे जंक्शन, धारगळे आणि हेर कांय कडेन फ्लायओव्हर ना म्हूण बोवाळ लेगीत जाता। मालपे बाबत कामाक लागून पालसाण कोसळिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली। संबंधीत राज्य सरकारा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या प्रश्नांची तड लायली म्हूण लेखी जाप। मजगती हे सगळे प्रश्न आणि कामाचो दर्जो पळयत जाल्यार मोडिल्ल्या पयशांचेर प्रश्नचिन्ह तयार जाता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।